Deuteronomy chapter 28 verse 1. तूं सोरेस्परा तुज्या देवाचे उतार आयकशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर्व उपादेश सत्रायेन पाळशी जाल्यार सोरेस्पोर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर्व राष्ट्रा वयर उबरतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 8. सोरेस्परा तुज्या देवाचे उतार तूं आयकशी जाल्यार हे सर्व आशीर्वाद तुजेर पडतले. Deuteronomy chapter 28 verse 3. आशीर्वादीत जातोलोय तूं शहरां, आशीर्वादीत जातोलोय तूं गांवां. Deuteronomy chapter 28 verse 4. आशीर्वादीत जातलें तुज्या कुडीचें फळ, तुज्या शेतांतलें पीक, तुज्या गोरवां वस्त्रांची वासरां, तुज्या हिडाची बकऱ्या पिलां. Deuteronomy chapter 28 verse 5. आशीर्वादीत जातलें तुजें दालें, तुजें पीठ मळपाचें आयदान. Deuteronomy chapter 28 verse 6. आशीर्वादीत तूं भितर सरतना, आशीर्वादीत तूं भायर सरतना. Deuteronomy chapter 28 verse 7. तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मानाक सरेस्पोर सोलवितलो आनी तांकां तुजे आधीन करतलो. एका वेटेन तुज्या विरोध आयलेले ते 7 वाटांनी तुजे मुखले पळोवन धांवतले. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर्व कामाचेर सरेस्पोर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजेर आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 9. तूं सोरेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश पाळशी जाल्यार आनी ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आपणे सपूत घेवन तुका बसयिल्ले प्रमाणे सोरेस्पोर तुका आपणाकच समर्पित केली एक परजा करून घेतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 10. तेन्ना संवसाराची सर्व राष्ट्रां सोरेस्पोराचें नांव तुजेर आसा म्हूण वळखतली आनी तुका पियेतली. Deuteronomy chapter 28 verse 11. सरेस्परा तुज्या देवाक सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक बसयिल्ल्या त्या देशांत तुज्या भुरग्यां बाळांची आनी तुज्या गोरवां वस्त्रांची संख्या आनी तुज्या भुंयचें पीक भरपूर वाडटलें. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुजे भुंयक फावो त्या काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्राक तूं रीण दितलोय पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय. Deuteronomy chapter 28 verse 13. सरेस्पोर तुका मस्तक करतलो न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर सरतलो आनी केदीं साकला देवचो नाय. पूण एक शर्त हांव आज तुका दितां. ते सरेस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पाळोवंक आनी विधेय जावंक चलोवंक जाय. Deuteronomy chapter 28 verse 14. हांव आज तुका दिता त्या उपादेशांत तुवें उजव्याक किंवा दाव्याक घेवचें न्हय. तुवें हेर देवा फाटल्यान वेचें न्हय आनी तांची सेवा करची न्हय. Deuteronomy chapter 28 verse 15. पूण तूं सोरेस्परा तुज्या देवाचे उतार आयकनाय जशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते उपादेश आनी नियम पाळोवंक सत्राय घेनाय जाल्यार हे सर्व शिराप तुजेर पडटले. Luke chapter 13 verse 11. थंय आसलेली एक स्त्री ही 18 वर्सां जावन देवसारा निमती कश्टतली. सगळी स्थिती बागवली आनी नीट उबी करूंक तिका जायनातलें. Luke chapter 13 verse 12. तें पळोवन जेसून आपणा सरशीं तिका आपयली आनी म्हणलें, आगे तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जाली.
ताणे तिचेर आपले हात दवरले आणि ते सगळी ती नीट उबी जाली आणि देवाक नावाडूंक लागली. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 23 to 26. हेणे दोन्ही तडीतावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारे विरोध वाळतले जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. पांत्याची 3 वरां उतरलेली जातीत. जेजून उदकाचेर सोलोन तांचे वयर आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतालो ते पळोवन ते इतले गबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी बोबान भियान बोब मारली. पूण ते सगळे जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, देर घेया, हांव तुतो भिये नाकात. Isaiah chapter 41 verse 10. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सवे आसा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां. Jeremiah chapter 30 verse 17. हांव तुका परत्यान भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरें करतलो. उलयता तो सोरेस्पर, कित्याक तुज्या दुस्मानांनी हांवें तुका हें नांव दिलां, ही सोडलेली सियोन. कोणीच तिची पर्वा करिना. Jeremiah chapter 31 verse 3. पयस जावन सोरेस्पर ताका दिश्टी पडलो, सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनूय दाखयतां. Isaiah chapter 40 verse 29. थकलेल्याक तो सकत दिता, बोलनातल्याक तो घटाय दिता.